सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाचे भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ली मार्गरेट रॉड्रिगीस तिच्या पयल्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या घराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरें दिसा सोंपून गेल्ल्या फातिमा रॉड्रिगीस हिच्या आत्म्या पासून आमी मिसाची भेट भेटयता. देवान तिकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज वेलंकी कॉस्ता आनी गॉर्डन वेलंकी कॉस्ता आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. गॉर्डन लोबो आनी हेर जायतीं जाणां आपणाक कोविड-19 ही पिडा जाल्या देखून आपणा पासत मागूंक लायता. जायत्या जाणांची नांवां आयिल्लीं आसात. हीं सगळीं नांवां आयज हांव वाचिना पूण सगळीं ज्या कोणाक कोविड-19 पिडा जाल्ली आसा तांकां सगल्यांक भोव करून आमच्या फिरगोजकारांक जी हे पिडेक सांपडल्यात तांचे पासत मागुया. देवान तांकां आपले पिकोवणेचो हात लावंक आनी तांकां बेगीन बरीं करूंक आनी आमकां सगल्यांक सुरक्षीत दवरूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. देवाशी जो कोण ओडून येता ताका जिवीत मेळटा. देवाशी ओडून येवंक आमकां जायते सयेक आसात आनी जायतीं कारणां आसात. देव आपले येवजणेन आपणाक जाय तांकां आपणाशी ओडून हाडटा. आमचो जबाब कितें? जायते पावटी घोडी आमी हो जबाब दिवंक आळसाय केल्या, बेसारमाय केल्या, वो आमकां समजनासलेल्या भाशेन केला, आमकां दिसती पडनासलेल्या भाशेन केला. असले आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कळांक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार सगळ्या दिवकांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या काकलुत्सारा बापा, खोटेपणाच्या काळुकांतली आमकां सोडून तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबावा वर्ते पुरावे दिल्याय. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर आनी विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माई मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. धर्म दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कोडे उलोवन म्हणलें, ऊठ आनी दोखेन वाटेन जेरुसल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटूच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथोपियकार जात्रेक जेरुसल्याक गेलो. तो एक इजडो आनी कांडक इथोपियाचे राणेचे आख्खे भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकोन ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें परतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवं कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटूच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें मारूंक वता तसले ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. तशें एक शेळी आपणाक तास्तोली मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सोल्ली ना. जबरदस्तीन आनी जोटी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. ओय, जिव्या मनशाची प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मन्नाची कास्त लायली. तेन्ना ह्या इंजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं ओ दुसऱ्या कोणा विशीं उलयतात तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूचे बरी खबर तांकां पोरगोट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी इंजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखळ आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवूं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण तें वयर सोदतूच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आसोतेक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यान शुभ वर्तमान परगोटीत रावलो. देवाचें उतोरें. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रानो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमच्या पांय आडलूंक दिले नात. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भोक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितलें केलां तें वर्णितां. तांकां हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याचें देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना.
ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: प्रितुमेवेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार: Hallelujah, 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 hallelujah. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून उरपंजीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा तावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांतावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत दिवच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीन आयचें देवाचें उतर आमचे मुखार दवरता 4 जाण. वो 4 वस्तूय म्हणूंक जाता. पयली सुवातेर देवाचें उतर, दुसरो वाचपी, तिसरो त्या वाचपाची समजणी दिवपी आनी चवथो आसा तो भोव म्हत्वाचो आनी गरजेचो आनी तो म्हणल्यार ओडून हाडपी, पावोवपी. हें आमी आयज पळयलां. पयलें देवाचें उतर इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें देवाचें उतर. वाचपी आसलो तो इथिओपियेकार, जाका आमी म्हणूंक जाता तो परजेचो सेवक, वो एक पॉलिटिशियन, राणयेच्या दरबारान तो काम करपी. तिसरो आसा तो फिलीप, जेजूचो धर्मदूत, जो त्या सुवातेर नासलो पूण ताका थंयसर हाडून पावयलो. जी गाडी वेताली इथिओपियेकाराची, जातून बसून हो इथिओपियेकार पवित्र पुस्तक वाचपाचो प्रयत्न आनी समजपाचो प्रयत्न करतालो ताचेशी. आनी हें सगळें काम करता देवाचो आत्मो. देवाच्या आत्म्यान फिलिपाक ओडून हाडलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून हाची आमकां जाणवाय दिल्या. देवान कोणाकूय म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय म्हजेशी कोणाच्यान येवंक जायना. हो पयलो भाग. दुसरो भाग आसा तोय म्हत्वाचो. पयल्या वाचपान आमी पळयलां हें सगळें इथिओपियेकार हाचेशी घडलां. देवान ताचेशी आपल्या दुताक ओडून हाडलो. पूण जाबाब कितें हें गरजेचें. इथिओपियेकारान जाबाब दिलो. जें कितें हांव वाचता तें म्हाका समजूंक समजणी दिवपी कोणूच ना जाल्यार हांव समजतलो कसो. चल यो म्हजेशी बोच आनी म्हाका ताची समजणी दी, कित्याक
जो अकस्मात मनीस आयला ओ पावला हांगासर ताच्यान म्हाका समजणी दिवंक जाता हो विस्वास घडये ह्या इथिओपियेकारान दवरलो. दुसरे सुवातेर ताका आशा जाली समजून घेवंक. जें कितें तो वाचतालो, मारूंक वयलोली शेडी कोण, ओगीच रावता मार खाता हो कोण, तो आपणाच विशीं उलयता इजायास प्रवादी काय आनीक कोण. जाल्यार फिलिपान ताची समजणी ताका सारकी दिली की हें जेजू विशीं, सोडवणदारा विशीं, मेसियसा विशीं, जाचे विशीं जायत्या प्रवाद्यांनी सांगून दवरलां. आनी तें खरें जालां. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनीक आमकां सोडवण दिवन कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण ताचे सवें आमकां दिसती पडलें. भाव भयणीनो, हें सोत मानूंक इथिओपियेकार जो आसलो ताणें आपणाच्यान जाता तितलो प्रयत्न केलो आनी तो समजून घेतलो. आयच्या दिसाक जरी तर आमचे मुखार असलें देवाचें उतर उगडापें जाता, देव आपणाक जाय तांकां उजार करता, आपणाक जाय ते भशेन आमच्या मुखार देवाचें उतर हाडून दाखयता. समजून घेवंक, मानून घेवंक आमी तयार आसांक जाय. आयज आमचे राजकारबारी जे आसात तांकां एक खेरीत संदेश. कित्याक आयज हो इथिओपियेकार एक राजकारबारीच म्हणल्यार जाता. आनी राजकारबारी कसो आपले गाडयेन तो बसून आयला. ताका आनीक घडये गरजूय नासली तें पवित्र पुस्तक वाचूंक. पूण जेन्ना देवाचो संदेश ताका लागलो, देवाचो संदेश ताच्या कानार सादलो, ताणें खुशे मनान तें मानून घेतलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. म्हणजे जेजूक मानून घेतलो, जो जेजू फिलिपान ताका परगटलो. आनी जेजूक मानून घेवप म्हणल्यार कितें? जेजूक मानून घेवप म्हणल्यार जेजू अभिषेक देवाचो पूत हें सगळ्या विस्वासान सोत मानप. आनी जो कोण विस्वास ठेवता, जो कोण सोत मानून घेता, ताचें सगळें जिवीत आसा म्हूण खुद जेजू सांगता. आनी हें जिवीत खंय तावन मेळटलें? हें जिवीत आमकां दिवपाक खुद जेजू आपलें मांस आमकां दिता. आनी ह्याच पासत जेजून म्हणलां, हांव जिविताचो उंडो. हो उंडो खाता तो केन्नाच मरचो ना. कुमन्याव घेतल्या उपरांत आमी मरचे ना काय? आमी मरतली. सगळीं मरतलीं. ह्या संवसारांत आमी मरतलीं, आमची कूड मरतली. पूण आमचो आत्मो सदांच्या सदां देवा सवें जिवो आसतलो, खुशालकायेन आसतलो. पातकाची खोतां जीं आसा ती तो आमचो पुसून काडटलो. आनी ह्या पासत ताचें मांस आमी आतां खाता. तो सर्गीचो उंडो कसो आमकां जेवण दिता, तातूंत दिसाच्या दिसाक जेन्ना ह्या आल्ताराचेर थावन आमी वांटो घेता, तेन्ना आमी आमचें जिवीत एके भशेन घडोवन हाडटा. तरी कृपा आमकां देवान दिल्या देखून ताका आर्गां दिवया. वेगवेगळे तरेच्यो आडकोडी घडये येयत रावतात. आतां ह्या दिसांनी भोव करून परतून जेन्ना महामारी चालू जाल्ली आसा, सेकंड वेव, इगर्जो घडये परतून बंद जातात. आमी घडये परतून घरान भितर रावचें पडटलें. परवा ना. कित्याक हो देव आमचे सवें आसा आनी आमी ताचेशी येता, ताच्याहून चड तो आमचेशी येता. जसो खुद देवान फिलिपाक त्या इथिओपियेकाराशी ओडून हाडलो. तर देव आमचे वाटेन पयलें पावल मारता. जाबाब दिवशी जाल्यार साल्वार, जाबाब दिवशी जाल्यार जिवीत मेळटलें. जो कोण जाबाब दिना, जो कोण पयस करता वो नाकारता देवाक, तो आपलेंच मरण, न्हयच फकत कुडीचें मरण, पूण आपणाचें सासणाचें निसणटण घडून हाडटा. तर आमकां ही कृपा मागुया. आमकां जो देवान संदेश दिला, आमकां जो सयेक दिला, ताचो आमी बरो फोड काडूंक, देवाक सदांच चिटकून रावूंक आनी सदांच हें जिवीत जिवूंक आमकां कृपा मागुया. Hymn number C43. Vedi cerulia sove, amci consolo vorta, sucami duxuram gele, Gesù cruca Tușa udat până acolo, ca pe acolo. Retumendilan munce ce
उदारपणान तूं आमकां दिल्या त्या दाखोवपाचो सोडत म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या भोगीक शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांनी आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याच ओगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. कोवी 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संवसार भला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी मार्ग्रेटाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आमकां आपणाशी ओडून व्हरता, सगल्यांक ओडून हाडटा. देवाशी वचना जावंक थोडी कारणां म्हणल्यार आमच्या हातांतली पदवी वचूंक शकता. देवाशी वचना जावपाक एक कारण म्हणल्यार देवाशी वचत जाल्यार आमचें जिवीत उक्तें जावंक शकता. आनी हें लिपोवन दवरूंक जाय ते पावटी आमी देवा कडलीं पयसूच रावता. आमकां कृपा मागुया. आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालून बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Hymn number D27. Mocha deva tu so
जिवी आसात ती आपणा खातीर न्हय, पूण तांचे पासत मरून जिवोन जालो ताचेच खातीर जिवोवच्याक जेजू सर्वां पासत मेलो. प्रार्थना. कोनवाळ्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, चोत्राय दरची सेकंड वेव कोविड-19ची जायती पसरपाक लागलेली आसा. देखून सगळ्यांनी आपापल्याची काळजी घेवची आनीक एकामेकाची काळजी घेवची. ह्या पासत जंय लूट आसा, क्रावड आसा, थंयसर आमी वेचे न्हय. घरांतली भायर सरूंक जाय जाल्यारूच घरांतली भायर सरची, ना जाल्यार घरांत रावया. वर्क फ्रॉम होम हें करपाक सांगलेलें आसा. चीफ मिनिस्टराची सरकाराची जो सर्क्युलर आयला तोय आमी घडये सगळ्यांनी आतां म्हणल्यार आयकला आनी पळयला आसतलो. जाता ते भाशेन आमी ते पाळूंक वावरुया. इगर्जेन मीस चालू आसतलें, फकत लिमिटेड नंबर आमी भितर घेतले. 50 वयर लोक भितर इगर्जेन आसचो ना. हे बाबतीन मातशें चोत्राय दरची. इगर्जेन येता आसतना जरी तर कोणाकूय कसलेय सिमटम्स आसात जाल्यार येवचें न्हय, घराच रावचें. आनी जाता ते भाशेन आमी एकामेकाची काळजी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number F20. तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोरिया. तुमचे संगाती हांव आसा. Tunche